उच्च भयणीनो आनी भावांनो, हे समजून घेवया, आमी जेजू सवे सगळीं जाणां एक कशी ताचे कुडींत एक, जशे भशेन कुडीचे सांदे आसा त्या प्रमाणे आमी, हाका लागून आमचे मदें हो संधान जावंक जाय. आमी आमचेच वतीन तर चिंतीत जाल्यार आमी जेजू सवे आमचो एकवट घडून हाडिना. ताका लागून जेन्ना आमी ताचे सवे एकवटान रावता तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांकूय तातूंत हाडूंक जाता. पूण आमी जाणो आमी आमच्या वादाची म्हणून खूब पाटी देंव सर आमकां आपलेच म्हणजे स्वार्थीपणान दोत्ता आनी आमकां गोरवान बरोवन ते आमकां काडूंक जायना. तो त्या वेळार कितें करूंक जाय आमी? जेजून आमकां आनिकूय सांगलां तांचे पासून मागात, बरोबर यात आनी मागात म्हणून. म्हणटत आमी तांचे पासून मागले म्हणटत देव तांचें काळीज धारून जाळिल्लें आसा, ते ताचे कृपेन आनी ताचेच वतीन तो तांकां दोळे उक्ते करून सगळें दाखयतलो आनी ती मागीर परिवर्तीत जावन देवाचे येवजणे प्रमाणे जें तो आमकां दाखयता तें पळोवन ताका मागीर ती सहकार करूंक लागतली.